गोयचो साहेब फ्रांसीस झेवेराच्या फेस्ताची 9 दिसांची नोवेना आयतारा सावन सुरू जातात. आयतारा सकाळी 6 वरांचेर पयले मीस जातले. 2 डिसेंबर मेरेन दर दिसा 9 फावट मीस जातले. जाल्यार फेस्ता दिसा फांतोडेर 4 वरांचेर मिसाक सुरवात जातली आनी 12 फावटी मीस जातले. प्रुडंट दर दिसा सकाळी 8:15 जावपी मीस लायव्ह दाखयतले आनी फेस्ता दिसा सकाळी 10:30 मीस लायव्ह दाखयतले. 24 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबर मेरेन पोन्ने गोंयांत सान फ्रांसीस झेवियराची नोवेना जातली. नोवेना खातीरची तयारी पुराय जाल्या. सुरक्षा वेवस्थेनय वाड केल्या. दर दिसा नोवेनाचे मीस जातले. मिसाचो वेळ असो: सकाळी 6, 7:15, 8:15, 9:30 आनी 10:30. दनपारां 3:45 सांजे 5:15 आनी 5:15. दर दिसा 8:15 जावपी मीस प्रुडंटाचेर तुमकां लायव्ह पळोवंक मेळटले. And his novena and feast are celebrated by almost everybody, all the people of Goa, and that is why we prepared the theme for the novena and feast. And as far as possible, the theme is to do with the deepening the faith of the people of Goa. तशेंच दर दिसा तमिळ, मल्याळम, हिंदी, पुर्तुगेज, मराठी आनी हेर भाशेंतल्यान खासा मीस जातले. 28 नोव्हेंबराक आंतरधर्म सभा जातली. ही सभा सकाळी 10:30 वरांचेर जातली. फेस्ता दिसा फांतोडेर सावन मिसाक सुरवात जातली. मिसाचो वेळ असो: सकाळी 4, 5, 6, 7, 8 आनी 9. दनपारां 12:30, 3, 4, 5 आनी 6. फेस्ता दिसा सकाळी 10:30 वरांचेर मुखेल मीस जातले. प्रुडंटाचेर तुमकां हे मीस लायव्ह पळोवंक मेळटले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. इफ्फी वेळार एका चलयेचेर जाल्ले लैंगीक अत्याचार प्रकरणात पुलीस कागाळ नोंद करपाची गरज ना. DFFन वेगळी चवकशी समिती नेमल्या. समितीच्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केलां. चली सध्या गोंयांत ना. पुलीस म्हणटा चलये कडल्यान कागाळ मेळ्ळी जाल्यारूच कारवाय करतले. तेजपालाक एक न्याय आनी इफ्फीक दुसरो असो सध्या प्रकार चल्ला. प्रोग्रामर म्हूण काम करपी दिल्लींतल्या एका विद्यार्थ्यान इफ्फी वेळार उंचेल्या अधिकाऱ्या आड लैंगीक अत्याचाराची कागाळ केल्ली. पिडीत चलयेन हे विशीं इफ्फीचो संचालक शंकर मोहना कडेन कागाळ केल्या. DFFन प्रकरणाची चवकशी करूंक 3 वांगड्यांची समिती नेमल्या. It's related with DFF. We have intimated them. They are taking action as per the guidelines of the Supreme Court. Festival has no link with sexual harassment at workplace. If there is something wrong, it has to be action should be taken as per the Supreme Court guidelines. That is being taken. We have intimated them. There is no need of a case unless sexual harassment is only limited to a particular level. Let them, they have formed a committee. It's a government department. Okay. It's not a private organization. Let them, they have formed a committee. Based on what the committee report comes, we will take further action if we are required to take action. पुलिसांनी मिडिया रिपोर्टाची दखल घेतल्या. ताच्या आदाराचेर प्राथमीक चवकशी सुरू केल्या आनी चवकशेच्या आदाराचेर फुडली कारवाय जातली अशें DIG OP मिश्रान सांगलें. We saw the reports in the press today. We have taken again the note of this, and the local police has already been asked to conduct the preliminary inquiry, get into touch with it, and accordingly on the basis of that inquiry we will proceed further into that. ESGचो विष्णू वाघ म्हणटा ESG कडेन हे संबंधी कागाळ येवंक ना. प्रकरणाविशीं आयकून खूप वायट दिसलें. ESG कडेन तशा प्रकारची कांय तक्रार ही पावूना. जी तक्रार सध्या केल्ली आहा ती म्हाका दिसता वर्बल स्वरुपाची. इट इज विदीन ऑर्गनायझेशन. It pains us. It's very sad that such things happen in Goa. Probably because I think people who come to Goa should behave with proper responsibility. पणजे पुलिसांच्या म्हणण्याप्रमाण पीडित चलयेक ह्या प्रकरणात कागाळ करपाची ना. आरोपी आड संबंधीत खात्यान केल्ले कारवायेचेर चली समाधानी आसा अशें पुलिसांचें म्हणणें. आरोपी अधिकाऱ्याची सध्या इफ्फीची ड्युटी काडून घेतल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. काणकोणा दापोटमाशे वाठारांत धुमाकूळ घालपी बिबट्याक निमणो धरलो. फाटले 10 ते 15 दीस हे बिबट्याक लागून दापोटमाशेच्या लोकांचेर आकांत आयिल्लो. बिबट्यान 12 बोकड्यांक खाल्ले जाल्यार ताच्या तोंडांतल्यान सुटिल्लो एक जखमी बोकडो वाचलो. हो बिबटो शुक्रारा राती पांजऱ्यान पडलो. शेनवारा सकाळी राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ताका ताब्यांत घेतलो. हाजो पंच कॉस्टेबल बाबान तांकां फॉरेस्टाक फोन करून कळयलें की हांगा येवन असो वागान ओदस घाल्लो आसा. त्यानंतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान रोखड्या रोखडो हांगा पिंजरो लायलो आनी सापर वचून तांकां जेरबंद केलो वागाक. तो म्हणटालो तुमकां लुकसाण भरपाय मेळूंक शकताली पूण तेन्नाच तुमी कंप्लेंट करपाक आशिल्ली आनी तांकां ते डेड बॉडी जाय कारण पोस्टमॉर्टम करून पोस्टमॉर्टमार रिपोर्ट मेळत जाल्यार ताजेर तुमकां लुकसाण भरपाय मेळूंक शकताली तांकां.
पूण सध्या ती डेड बॉडी ना, कितें टोटल हांणी खाल्ले आशिल्ली वागान, ताका लागून ताची पोस्टमॉर्टम करूंक मेळना. तुम्ही हे वाडा पंच न्ही, तांकां नुकसान भरपाई मारपा खातीर तुमी कितें ट्राय बी करतले? न्ही, आमी सरा कडेन उलयला. सर म्हणटा सध्या तर कांय करपाक येना, कित्याक खूब दीस जाले न्ही आतां, लगभग 1 म्हयनो जालो. हे 12 बोकडां खाल्ली गेली आनी जी बॉडी एक मेळ्ळी ती सुद्दां आमी तांकां दिवपाक पावले ना. हो एकच न्ही, खूब कडेन अशें सुणी माजरां त्या वाटेन, दुसरे वाटेन मागीर वडाक आनीक कडेन खूब सदयता. सो आतां हांव सराक सांगला, सो परत 15 थंय मांड म्हूण. ते 12 बोकडां खाली, कित तरी म्हाका आमदारान कित तरी हेल्प करपाचें आनी कित तरी दिवपाचें. हांव तेजेरूच पोट भरता, त्या बोकडाचेरूच, आनी काय धंदो ना म्हागेलो. तू फॉरेस्टार ताका ऑफिशियल लागले ताका काय सांगला तुमी? ना, तेणें सांगोना हांवें, म्हाका खबर नासली ती. अशें मागीर कोणी कोणी सांगोन म्हाका अशें हांवें हें केलें, चौकशी केली आनी मागीर हे पळय पांचरो हाडून लायलो, तेन्ना मागीर वाग पडलो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.